लॉकडावनाक लागून सद्याक बेळगांव किती परिस्थिती आसा तें आयकुया आमचे रिपोर्टर लुईस रॉड्रिग्स फ्रॉम बेळगांव. गोय आणि बेळगांवचे जे संबंध असतात ते बेळगांवच्या ताज्या लुसलुशीत भाजीचेर दृढ जाल्ले आसात अशें म्हळ्यार अतिताय जावची ना. जो पर्यंत बेळगांवची भाजी गोंयकारांच्या ताटात येना तो पर्यंत गोंयकाराच्या जेवणाची लज्जत वाडना. पूण हालीं खूब अडचणी निर्माण जाल्यात. ह्या कोविडा खातीर ज्यो कितें अडचणी निर्माण जाल्यात हातूंत बेळगांवच्यान गोंयांत जावपी भाजी पुरवठ्याचेर एक परिणाम जाला. हाका कारणां म्हळ्यार ही सद्याची कोविड परिस्थिती आनी ह्या कोविड परिस्थितीक लागून बेळगांव प्रशासनान हांगाचे जे मेन एपीएमसी व्हेजिटेबल मार्केट आसा ते व्हेजिटेबल मार्केट थंयच्यान तांणी बंद करून ते 2 वेगवेगळ्या सुवातीचेर शिफ्ट केला. आनी ह्या खातीर जे शेतकरी आसात व जे गोंया वचपी गाडयो आसात तांकां खूब त्रास जावपाक लागला. ह्या अडचणींत आनीक वाड जाली ती आमच्या 10 मेतान आनी परती वाड जाली. कारण कर्नाटक सरकारान 10 ते 24 मे पर्यंत जो 14 दिसाचो टोटल लॉकडाऊन डिक्लेअर केला हातूंत आनीक निर्बंध कडक केल्यात. आनी हातूंतलो जो एक निर्बंध म्हळ्यार जे भाजी मार्केट आसा ते सकाळी 6 ते 10 मेरेन इतलीच वेळेची मर्यादा दिल्ली आसा. पूण ह्या वेळेच्या मर्यादे भितर व्यापाऱ्यांक शेतकऱ्यां कडल्यान भाजी घेवन ती लोड करप शक्य जायना. आनी ह्या खातीर गोंया जे भाजी धाडपाचें जे प्रमाण आसा ते खूब उणें जाला. शेतकऱ्यांक सुद्दां खूब त्रास जाता. कित्याक म्हळ्यार तांकां रातीच हांगा बेळगांव येवन बसचें पडटा आनी ते तशें कोण तितले करिनात कारण तांकां ताजी भाजी हांगा हाडची पडटा. पूण अशा परिस्थितींत जे जितले जाता तितले ट्रक्स तांणी हे जे व्यापारी हांगाचे आसात ते गोंयांत धाडतात. पूण व्यापाऱ्यांचे अशें ही मागणी आसा की प्रशासनान ही वेळेची मर्यादा वाडयची. कित्याक 4 तासां भितर भाजी शेतकऱ्यांच्या कडल्यान घेवन ती गोंयांत धाडप हे शक्य जायना जालां. आनी त्या पासत खूब उण्यो गाडयो गोंयांत आतां वचूंक लागल्यात. गोंय सरकारान तशी विनंती बेळगांवच्या प्रशासना कडेन व बेळगांवचे जे जिल्हाधिकारी आसात आमचे MG हिरेमठ तांचे कडेन ही विनंती करून ही वेळ मर्यादा वाडयची आनी गोंया भाजी धाडचे दृश्टीन तांचे कडेन विनंती करची जे वरवीं गोंयचो जो भाजी पुरवठो आसा तो वाडटलो आनी गोंयाचो भाजी पुरवठो सुरळीत जातलो. विशेश म्हळ्यार हालीं भाजीचो सिजन आसा म्हणजे जायती भाजी पिकता पूण पिकता आनी ती विकना अशी परिस्थिती निर्माण जाल्या. पूण ह्या खातीर गोंय सरकार आनी बेळगांव प्रशासनाच्या मदें एक उलोवप जावंक जाय आनी तांणी लोकांची समस्या ही सोडोवंक जाय अशें हांगाच्या होलसेल व्यापाऱ्यांनी मागणी केल्या. म्हाका दिसता आमचे रिपोर्टर लुईस रॉड्रिग्स हांणी वस्तुस्थिती मांडल्या. तातूंत 2 इम्पॉर्टंट पॉयंट आसात. नंबर 1 थंय लॉकडावन आनीक खर केला. सो जे टायमींग आसा व्हेजिटेबल मार्केटाचे इट इज 6 AM to 10 AM. आनी बेळगांव हो ल्हान जिल्लो न्ही व्हडलो जिल्लो. सो जे शेतकरी गांवांतल्यान येवन मार्केटाक ट्रेडरा कडेन भाजी विकतात आनी ताजे उपरांत ती भाजी लोड जावन जे गोंयांत येता ताजेर सद्याक परिणाम जाला बिकॉज ऑफ दीस रिस्ट्रिक्शन की ते येवन मार्केटाक ही भाजी विकून सप्लाय गोंयाक पावता हाजे पयलींच मार्केट बंद जाता. म्हणून रिस्ट्रिक्टेड सप्लाय जावपाक लागल्या. गोंय सरकाराक आमी परत सांगतात तुमी प्रत्येक गजाल हे कोविडाचे क्रायसीस स्टार्ट जायत सावन 2-2, 3-3 आनी एक म्हयनोभर सुद्दां लेट केल्यात. जी डिसिजन 1 म्हयनो पयलीं घेवपा जाय आशिल्ली ती तुमी 1 म्हयन्या उपरांत घेतल्यात. हे नवीन क्रायसीस तयार जावपाक शकतात सप्लाय जर अशीच इम्पॅक्ट जायत रावली जाल्यार. सो तांणी एक बरी सजेशन दिलां आमचे रिपोर्टर जे बेळगांव ऑन ग्रावंड आसात थंय की गोंयच्या प्रशासनान बेळगांवच्या प्रशासना कडेन उलोवचें आनी सप्लाया पुरतो गोंयाक ज्यो भाजी येतात कारण शेतकऱ्याकय भाजी विकिल्ली जाय ट्रेडराकय ती धाडिल्ली जाय आनी गोंयकाराकय भाजी जाय. सो ह्या दृश्टींतल्यान एक गजाल लक्षांत घेवची पडटली की गोंयच्या प्रशासनान ताकतिकेन बेळगांवच्या प्रशासना कडेन उलोवपाची गरज आसा
आणि मार्केटाची टायमींग तुम्ही जशी रिस्ट्रिक्ट केल्यात ते ओके, बट सप्लाय करपाच्या दृश्टींतल्यान सप्लाय चेन अनइंटरप्टेड चालू उरची आणि स्मुथली चालू उरची म्हणून हे जे टायमींग रिलॅक्सेशन आसा ते शेतकऱ्याक ही भाजी हाडून ट्रेडरांक विकपाक दिवची आणि थंयच्यान ती ट्रेडरांनी गोंयाक धाडपाक मेळची, ही गजाल आतां जावची पडटली. फाल्यां न्ही, आयच्या आज गोंयच्या प्रशासनान, गोंय सरकारान बेळगांवच्या प्रशासना कडेन उलोवन हें रिलॅक्सेशन करून घेवन सप्लाय चेन स्मूथ करची पडटली, ना जाल्यार नवीन क्रायसीस आनीक 4 दिसांनी तयार जातले आणि मागीर आमी उजो लागतकीर उदक सोदपाक धांवतले. जी आमची ह्या कोविडाच्या क्रायसिसा भितर प्रत्येक गजालीचेर भुमिका आसा. उजो लागता हें खबर आसतना आमी ओग्गी बसल्यात, उजो लागतकीर आमी उदक सोदपाक धांवल्यात. सो ह्या बाबतींत ते करनाकात. आजच आमी ही गजाल तुमच्या नदरेक हाडून दितात. उलयात बेळगांवच्या प्रशासना कडेन आणि सप्लाय चेन स्मूथ जातली, अनइंटरप्टेड जातली हाची जबाबदारी घेयात आणि डिसिजन घेयात आणि उलयात.